मुरगांव नगरपालिकेच्या वाठारांत लायटीच्या खांब्याचेर बेकायदेशीरपणान वेगवेगळे इंटरनेट केबल घालून अतिक्रमण केला। देखून सगळ्या खांब्यावयले इंटरनेट केबल कापून उडोवपाचो आदेश पालिकेन दिला। हे केबल रस्त्यांचेर उडयतात, ताका लागून रस्त्यावयल्यान पसार जावपी लोकांक आनी गाडयांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा। रस्त्याचेर केबल आयिल्ल्या कारणान लोकांच्या पांयांक लागता, तशेंच ह्या केबला खातीर अपघात लेगीत जावपाची शक्यताय आसा। ते खातीर पालिकेन शारांतल्या सगळ्या बेकायदेशीरपणान घातिल्ल्या केबलांचेर कारवाय करपाचो आदेश जारी केला। हे विशीं वास्कोचे आमदार राजेश साळकारान विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो। Which internet cables are piled up atop the electrical poles, which often are strewn on the roads, as well as causing mishaps, accidents, and posing grave danger to the scooterists as well as pedestrians. मिनिस्टराक सर विनंती करता की हाजेर लक्ष दवरा। इलेक्ट्रिकल सगळ्या पोल्सार ह्यो वायरी घुसपायल्ल्यो आसा। पावर मिनिस्टर सर, तुमच्या लायटीच्या पोलार ह्यो सगळ्यो केबल सगळ्यो ह्या आसा त्यो रस्त्यार येता। सो ते तातूंत भितर कितें जाता की एक्सिडेंट चड जाल्या, हातूंत कितें रेवेन्यू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक मेळटा जाल्यार हांव नकळो,